नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान। म्हादयचे उदकाचे इश्यूचेर म्हादय प्रवाहाची गोंयांतली पयली मिटींग आज पर्वरी हेडक्वॉर्टर्सांत जाता। गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्रा बरोबरच केंद्राचे वांगडी हे बसकेंत वांटेकार जातले। केंद्र सरकारान फाटल्या वर्सा मायांत म्हादय प्रवाहाची स्थापणूक केल्ली। फाटल्या सरकारान 10 वर्सां दिल्यात ते परस देडपट मायज तरणाट्यांक आपल्या सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत नोकऱ्यो दिल्यात। प्रधानमंत्री मोदीचो दावो। मोदी सरकारान रोजगार मेळाव्या सकयल वेगवेगळ्या सरकारी खात्यात जॉईन जावंक आनीक 1 लाख नेमणूक पत्रां दिल्यात। प्रधानमंत्र्याचो नवो रिक्रुटमेंटांकडेन वर्चुअल संवाद। आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयांतल्यान 5 जाणांची नांवां दिल्लीत धाडल्या। नरेंद्र सावयकार, दिगंबर कामत, बाबू कवळेकार, दामू नायक आनी रमेश तवडकार हांची नांवां मुखार आयल्यात। दिगंबर कामत म्हणटा लोकसभे वेंचणुकेची उमेद ना। दामू म्हणटा तिकीट दिल्यार आपूण तयार। हायलाइट करता कितें हांवें लिडरशिपीक सांगलां ऑलरेडी दिल्ली की म्हाका इंट्रस्ट ना। तुम्ही फर्स्ट मनीजे इंट्रस्ट ना म्हणून सांगता सगळे इच्छुक म्हाका ह्या स्टेजीचेर म्हाका वचपाक म्हाका प्रॉब्लेम दिसता आनी कितें कितें आसा आय कॅनॉट चूक करून तशें वचपाक शकना। 10 वर्सां पयलीं जाल्यार हांव वता तुका दिल्यार तुम्ही कॉन्टॅक्ट करतले काय इच्छा ना? आणि इच्छा आम्ही आसाच आनी इच्छा आसा म्हणून सगळे कडेन ज्या प्लॅटफॉर्मार सांगपाक सांगलेली आसा। इच्छा असो वायट ना न्हू, शेवटी पक्षान करप, पक्षान जर दिलें वच म्हणल्यार उपकरूं फुडें। आता तशें समजा पक्षान जर समजा कन्सिडर जर केला जाल्यार बरी गजाल। आनी शेवटी पार्टीचे दिल्ली केंद्रीय जे आसा टीम जी आसा पक्षाची ती ठरयतली। स्टेट बीजेपीन आपलो कॅन्डिडेट फायनलायज करपाची प्रक्रिया चालू केल्या। आयज गोंय बीजेपीच्या स्टेट इलेक्शन टीमीची बसका जाली। सदानंद सेठ तानावडे जे पार्टीचे अध्यक्ष त्यांच्यानी मिटींग लीड केल्ली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ह्या मिटिंगेक आसले। त्याच बरोबर गोयचे इलेक्शन इन्चार्ज जे आहा आशिष सूट तेवूय ह्या मिटिंगेक आसले। त्या बरोबर हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, निलेश काब्राल आसले, बाबू कवळेकर आसले, दिगंबर कामत, विनय तेंडुलकर, गोविंद पर्वतकर आनी कांय फुडारी ह्या मिटिंगेक आसले। अशें आयको येयलां की फक्त सावथ गोवाच्या सिटाचेर ह्या मिटिंगेक चर्चा जाली। 5 नांवां चर्चेक आयिल्लीं, तेंच्यांनी आपलो इंटरनल सर्वे करून जी नांवां तेंचे पर्यंत पावली त्या नांवांचेर चर्चा जाल्ली। ती नांवां अशीं आहा की पयले दिगंबर कामतीचें नांव जे मडगांवचे आमदार आहा, दुसरे बाबू कवळेकार जे केपेचे आदले आमदार आहा तेंचें नांव आसलें। मागीर रमेश तवडकर जे गोंय विधानसभेचे स्पीकर आहा आनी आदले सावथ गोवाचे बीजेपीचे खासदार नरेंद्र सावयकर तेंचें एक नांव आनी दामू जे आदले फातोर्डेचे आमदार आहा दामू नायक तेंचे 5 जाणांची नांवां। आनी तेंचे टार्गेट आसलें की ह्यो ज्यो 140-145 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा जे कमी मार्जिन त्यो कश्यो तरी कन्वर्ट करपाक जाय म्हणून। आनी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सावथ गोवाचो सीट येता आनी अशें आयको येता की भाजपाचें अशें ठरलां की ह्यो ज्यो कमी मार्जिनान पडलेल्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तेंचे कॅन्डिडेट पयलीं डिक्लेअर करप आनी तांकां काम करपाक पयलीं संद दिवप, तांकां तितलो टायम दिवप। मेर्शे नियाज फ्लायओव्हराचेर 5 गाडयां मदीं एक्सिडंट। फुडें गाय आशिल्ल्यान एकल्यान अचकीत ब्रेक मारल्यान फाटल्यान आशिल्ल्या गाडयांनी फाटल्यान एकामेकाक मोखले। कोणाक दुखापत ना। एक्सिडंटान EV कदंबा बसीचो आस्पाव आसा। आमी आतां आसा मेर्शे जंक्शन जे नियाज ते फ्लायओव्हर आहा थंयसर आतां एक 9:30 सुमार एक मल्टी गाडयांचो एक्सिडंट जाला। हितून 5 गाडयो इन्वॉल्ड आहा
इन्क्लुडींग कदंबा अशें आयकूंक येता की जी फुड्यान गाय येयली म्हणून एका गाय येयल्ल्या कारणान एका गाडयेन ब्रेक मारलो, इमर्जन्सी ब्रेक मारलो आनी फाटल्यान ज्यो गाडयो आसल्यो त्यो एकामेकाक आदळ्यो आनी हेतून गाडयांचें नुकसाण जाल्लें आहा. जे बसीन आसले तांकां आजून इंजरी अशी कोणाकूच काय जाल्ली ना. स्टुडंटा खातीर ओमकार पवार. गोंय ते अयोध्या वचपी रेल्वेक सोमारा राती उसरा हिरवो बावटो दाखयलो. सुमार 1470 रामभक्तांक घेवन ही रेल्वे अयोध्या वचपाक भायर सरल्या. मुख्यमंत्री सामंतान थिवे उक्तावण केलें जाल्यार खासदार तानावडे वास्को आशिल्लो. अध्यक्षान सांगला मुख्यमंत्री आणि मंत्री तुमच्या बरोबर येतले, म्हाका आतांच या म्हणू नका, मला आता ट्रेनिंग बस करचें, माझे 2 दीस ट्रेनिंग वयतले. आमी सगळे मंत्री आणि मुख्यमंत्री कित्याक भाग्यवान आहा जाणा, तुमच्या बरोबर दर्शन घेवंक मेळटले म्हणून आमी भाग्यवान आसा. फाल्यां आनी परवा 2 दीस रामलल्लाचे भजन प्रवचन सगळे करीत तुम्ही 2 दिसांनी वचपाक जाय आणि 15 तारखे दिसा रामलल्लाचे दर्शन अयोध्येत त्या मंदिरात घेतल्या उपरांत रामाच्यो आरती म्हणा, राम प्रवचन म्हणा किंवा रामाचे भजन म्हणा, हे सगळ्या जाणांनी मेळून करपाक जाय. करतले काय ना? आज आमी आतांच वास्को हांगासर आस्था रेल्वे जी अयोध्येक वयता तिचे सुरवात करून आयला. आज आतां थंयच्यान मडगांव आनी मडगांवच्यान आतां लास्ट स्टेशन गोंयचें हे थिवी रेल्वे स्टेशन. गोंयच्यान 1470 टोटल राम भक्त हे अयोध्येक वयतात. 15 तारीख सकाळी 3:30-4 पर्यंत ते पावतले आनी गोंयचे मुख्यमंत्री, आमचे सगळे मंत्रिमंडळांतले आमदार, मंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचे कांय ऑफिस बेरर हे 15 तारीख थंय पावतले आनी जे राम भक्त आज वयतात तांच्या बरोबर सकाळच्या 11 15 तारीख सगळे जाण दर्शन घेतले आनी त्या लागून हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आज आमी मुख्यमंत्री थोड्या वेळान हांगा पावतले आनी तांकां गोंयची पयली ट्रेन आस्था ट्रेन ही अयोध्येक धाडटात आमी. हाच्या फुडली ट्रेन ही 26 फेब्रुवारीक वयतली आनी त्यामुळे हांव सगळे जे राम भक्त आसात त्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिता, कारण तांचो प्रवास सुखद आनी बरो जावचो. थंयची वेवस्था ही सुखरूप जावं जाय म्हणून आज आमचे कांय कार्यकर्ते हे आज थंय गेल्ले आसात अयोध्येक आनी थंयची थंय वयतकच तेंच्या दर्शनाची वेवस्था, तांची रावपाची वेवस्था आनी एकूण थंयची वेवस्था जी आसा ती करपाक लागून आज गेल्ले आसात. धारबांदोडा मामलेदार ऑफिसा मुखार आशिल्लो स्पीड ब्रेकर काडात म्हणून थळावेत एकठांय. थंय भरपूर एक्सिडंट जाल्यात. मजगती सोमारा राती उसरा ह्या स्पीड ब्रेकराक लागून एक एक्सिडंट जाल्लो. ह्या एक्सिडंटान 26 वर्साचे निफा फर्नांडिसाक मरण आयिल्लें. नमस्कार. तुम्ही पळयता आसतले आयज आमी धारबांदोड्या आसा आनी धारबांदोड्या एक इश्यू जाल्लो आसा, म्हणल्यार जो स्पीड ब्रेकर हे मामलेदार ऑफिस आनी कलेक्टरचें ऑफिस आहा तेज्या फुडल्यान जो स्पीड ब्रेकर आहा तेजेर जायते एक्सिडेंट जाल्या आनी कालूच एक एक्सिडेंट जावन निफा हे 26 वर्साची चली रेवणाचें निफा फर्नांडीस हेजो राती हांगासर एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी ते फाटल्यान बसलेले जेन्ना स्पीड ब्रेकराचेर गाडी जम्प जाली तेन्ना ते उसळून पडले आनी जागीच ताका मृत्यू जालो. सो तेज्या उपरांत आयज सरपंच जे बालाजी गांव धारबांदोडे सरपंच तशेंच लोकल हांगासर जमलेले आसा, कारण तेची एक मागणी आसा की स्पीड ब्रेकर हांगसरलो काडचो किंवा पर्यायी ताका कितें तरी अरेंजमेंट करची डिस्कशन ना. काल म्हणजे ते स्पीड ब्रेकराक लागून एक्सिडेंट जाताले. स्पीड ब्रेकराचो पेंट आनी हेवी व्हेकल वचून ते वयता आनी जप करून कळना म्हणून ते आयज काल एक एक्सिडेंट जालो. आमी हेज्यान पयलीं आमी खूब रिक्वेस्ट केल्ले डेप्युटी कलेक्टर सराक आनी हायवेकूय इंजिनियराक आमी स्वता फोन करून सगळे केल्ले पूण ते जायनाशिल्ले. पूण आयज सगळ्या लोकांनी मेळून रस्तो हाडपाचो ठरयल्लें. पूण आतांच डेप्युटी कलेक्टर आनी हायवेचे इंजिनियर हेंच्यांनी सांगलां की आयज 3 दनपारां 3 काम चालू करता म्हणून. आमी तांकां एक दीस एक्स्ट्रा दिला की फाल्यां सुद्दां करून दी म्हणून, नाजाल्यार परवा आमी परत रस्त्यार देंवतले. कारण लोक फेटल एक्सिडेंट जावपाक लागले ही एक वायट दिसता आनी लोकांक कितें दिसता की पंचायती रस्ते लागना, हायवेचो प्रॉब्लेम आसा. लोक म्हणटा कितें आमी सरपंचाक सांगला म्हणटा. सरपंचान सांगिल्लें तेन्ना पेंटींग केल्लें डेप्युटी कलेक्टराक विचारा केल्लें आमी तें, पूण ते वता तें पेंटींग ना. पण तेका हेका आनीक कितें अरेंजमेंट आसा, काडटले काय रमलर्स घालतले? एक प्रपोजल आसा की सगळे स्पीड ब्रेकर काडपाचे, तेज्या खातीर गव्हर्मेंटाक प्रपोजल मूव केल्लें आसा. ते जालें की सगळे स्पीड ब्रेकर हांगाच न्ही ऑल ओवर हायवेचे स्पीड ब्रेकर काडपाचें एक प्रपोजल आसा, सगळे डायरेक्शन्स आसा काडपा खातीर सुरू करता. सो हे करून जायते एक्सिडेंट जाता हांगासर. लायटीचे हे सारके ना आनी हेच्या फुडें एक्सिडेंट जाता ते एवॉयड करपा लागून तेंच्यांनी आयज रस्ता रोको लागून ते येयल्ले आसा. पण म्हाका दिसता रस्तो तेंच्यांनी हाडोना
जेणे करून संबंदीत अधिकारी तांकां उतर दिल्या की ते येवन हांगासर कितें तरी डिस्कशन करून हेजेर आउटकम कितें तरी काडटले म्हणून धारबांदोडेच्यान प्रोजेक्टा खातीर विवेक प्रभू. शेतकी पॉलिसी मार्च मेरेन चालीक शेतकी मंत्री सांगता. शेतकी पॉलिसी खातीर नेमिल्ले खास समितीची सचिवालयांत बसका जाली. पॉलिसीचेर सुमार 4000 सुचोवण्यो, तातूंतल्यो 36 फोकस पॉयंट काडून तांचेर खोलायेन अभ्यास करूंक नेमल्या 5 उपसमित्यांनी शेतकी खात्याक रिपोर्ट दिल्या. शेतकी संचालक नेविल आफान्सो सांगता. पॉलिसीचे डिस्कशन पळय जाला सगळ्यां कडेन जे आसा आमचे जे तितून हुशार तितून जी तज्ञ आशिल्ले आमचे जे आसात कमिटी मेंबर्स ते सगळे आपापले हे बरे दिल्ले आसा सेशन दिला केन्ना पासून जातली मार्च जातली सगळे आनी म्हाका दिसता गोंयांत आमची पयली ही हांगाची पॉलिसी. तेन्ना आमी सगळ्या स्टेक होल्डरांचे सजेशन मागिल्लें इन्क्लुडींग पंचायत, NGOs, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, फार्मर्स आनी जे कोण लागू जाता तेंच्यान आमकां 3751 सजेशन्स आयलीं. इट्स द बिगेस्ट सजेशन. इट इज अ good exercise which is done by the government. Even our agriculture ministran दर एका सरपंचाक बरयल्लें तुमी पंचायतीन घेयात म्हणून आनी आमकां सरपंचांतल्यान पंचायतींतल्यान दर एका शेतकारांतल्यान बरो सपोर्ट मेळ्ळो. 3751 सजेशन हांगा आयलीं. उपरांत आमचे लास्ट 2 मिटिंगेत आमी सजेशनां एकठांय केलीं आनीक सुमार 36 फोकस एरिया आयडेंटिफाय केल्यो वेगवेगळ्यो आनी ह्यो 36 फोकस एरिया आमी 5 सब कमिटीन ती वांटून दिल्यो आनी 5 सब कमिटीक ताजेर अदीक स्टडी करपाक लायली, इव्हॅल्युएट करपाक, एग्जामीन करपाक, इनसायट तातूंतल्यान घेवपाक आनी तांणी 5 सब कमिटीन रिपोर्ट गेल्ले मिटिंगेक थोडो जाल्लो आनी इनकम्प्लीट आसलो तो रिपोर्ट आयज फूल डे आमी मिटींग घेतली आनी 5य कमिटीचो सब रिपोर्ट कमिटीन मिटिंगेक दिल्लो आसा आनी हो सब कमिटीचो रिपोर्ट आतां ड्राफ्टींग कमिटीक वेतलो. आंतरराष्ट्रीय मळार मोदी सरकाराचे मोठे जैत. कतार दोहात बंदखणीत आशिल्ल्या आदल्या भारतीय नौदल कर्मचाऱ्यांक भारतांत परत हाडटले तांकां हेरगिरीच्या आरोपा सकयल मरणाची ख्यास्त फर्मायिल्ली. मोदी सरकारान कतार अमेराबरोबर उलोवप करून ख्यास्त जन्मठेपे मेरेन व्हेल्ली. 8तले 7 मुक्त एकल्याचेर कायदेशीर सोपस्कार चल्ल्यात. कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया. गोंयांत आर्थीक आणिबाणी. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर उलयलो. प्रमोद सावंत सरकारान बेकारी म्हारगायेचेर आडनजर करून रिणां काडून इव्हेंट करता म्हणून काँग्रेसीन फोग काडलो. सरकाराचेर खंय 35 कोटींचें रीण. हे फावट विधानसभा अधिवेशनात फटींग जापो दिल्यात म्हणून प्रकार खंय एक्सपोज. तकलेंतल्यान पयलीं काडून उडोवपाक जाय की काँग्रेस पक्षान कसिनो गोंयांत हाडूं ना. की फर्स्ट अप्रुवल दिले तेन्ना मनोहर पर्रीकर कॅबिनेटान मंत्री आशिल्लो. सो मनोहर पर्रीकर काँग्रेसी जॉयन जाल्लो. सो हाऊ कॅन यू से काँग्रेस ब्रॉट द फर्स्ट कसिनो इन गोवा. ते तुमी काडपाचें आतांचें उत्तर. हे BJP लोक पळय परत परत सांगता तांणी काडपाचें बिकॉज मनोहर पर्रीकर वॉज द पार्ट ऑफ दॅट कॅबिनेट. सो इट कॅनॉट बी अ काँग्रेस गव्हर्मेंट. करप्ट BJPचें सरकार हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हांणी चिकानेरी केली. चिकानेरी कित्याक लागून म्हणटा हांव, कित्याक तांणी जी उतरां दिली, जे प्रश्न आशिल्ले, ज्या प्रश्नाच्यो ज्यो जापो दिल्यो त्यो तांणी खंय तरी चुकीच्यो जापो दिल्यो. थोडे कडेन जापोच दिल्यो ना. थोडे कडेन उत्तर एक पूण मुख्यमंत्री दुसरेच उलयता. हे जवळपास 500 करोड रुपया सरकारान अजून एजॉन्डेड दिल्ले ना ह्या वर्साचे. विजवीज ह्याच सरकारान इव्हेंट मॅनेजमेंटाचेर 500 करोड रुपया मोडल्या. 2,20,000 रीण हे प्रत्येक गोंयकाराचेर आज आसा. सो दिस इज अ फायनान्शियल इमर्जन्सी विच इज अरायज इन द स्टेट ऑफ गोवा. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आज सावध रावपाक जाय. कित्याक आज दिस इज अ फायनान्शियल इमर्जन्सी. एका सायडीन आमचे कडेन रीण वाडत आसा, दुसऱ्या सायडीन हे सरकार जे क्रोनी डिफॉल्टर्स आहा तांचे कडल्यान पयशे वसूल करना.
गोरवांची खावड चारकुटो गोंयांतूच तयार जाल्यार गोंयकार लाखांनी जोडटले. हांवूय दूदकार. कर्नाटकांतल्यान 10 लाखाची खावड हाडटा. मुख्यमंत्री उलयला. गांव चलो अभियानात मुख्यमंत्री आदलो बीजेपी खासदार तेंडुलकर, आमदार गणेश गांवकर मोल्या पावले. लोकांचे इश्यू आयकले. कर्नाटकांतल्यान खावड हाडूंक खंय अनमोड पोस्टार आडयतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आदलो प्रदेशाध्यक्ष तेंडुलकार, आमदार गणेश गांवकाराक घेवन मोल्या भोंवडी केली. लोकांचे प्रश्न आयकले. वेटरनरीची वखदां ना म्हूण इश्यू. वेटनरी आशिल्ली आतां डिस्पेन्सरी थंय मेडिसीन बी कांय नासलें. वेटरनरी डिस्पेन्सरी हांगा लागीं वखदां नासता. वखदां नासता आनी आमकां ते खूब त्रास जाता आनी गुवाहाटी कडेन ते कांय ना. वेटरनरीची वखदां हांव एवेलेबल करून दिता. हें योग्य आसा विचार. तुवें विचारलें सांगलें ही बरी गजाल. जो पर्यंत सांगना तो पर्यंत तें कळना. मुख्यमंत्री किंवा मंत्री येता पळय न्हू तेन्ना मांडपाक जाय. आतां कशें आहा त्या डिस्पेन्सरीन एखादें सांगून न्हू आमचो सारको एवेलेबल जाता हांगा तो पावयना आसतलो अशें वेगवेगळ्यो गजाली आसूं शकता. पूण हांव तुका फुडल्या आठवड्यांतल्यान थंयसर रेग्युलर मेडिसिन्स पावोवपाक लायता. कर्नाटकांतल्यान गोरवांक खावड हाडटना अनमोड पोस्टार आडयता म्हूण इश्यू. स्टेटींतल्यान गवत जे हाडटा पळय ते ह्या गेटीर हाडयता म्हणजे आमच्या अनमोड गेटीर. कर्नाटक हाडयता. तेवटेच्यान सोडटा चोरला गेटीर. पूण हेवटे ताजो प्रॉब्लेम कितें आसा सांगता तुका हांव. तेंच्यांनी हांगासरचो आमदार आतां निवडून दिला पळय न्ही रे, हांव आत्तां थंयसर गेल्लो. ते रेंव हाडयता, ते सगळे धाडटा तितके हाडयता. तरी कलेक्टराक प्रॉब्लेम क्रिएट करून दिला म्हणून हाडयता तो कॉन्फिशीचो. गोरवांची खावड चारो गोंयांत तयार जाल्यार गोंयकार लाखांनी जोडटले. मुख्यमंत्र्याचो स्वयंपूर्ण गोंयचो उलो. ग्रीन फॉडर आमकां हांगा रोवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा रे? आमकां प्रॉब्लेम आहा कितें रोवपाक? अरे पण आमी रोयता काय ना? रोवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा? रव्या रेड्यांचो आसा सोड. बाकी आनी कितें आहा? पण ग्रीन फॉडराक आमी पयशे कितले फारीक करता खबर आहा तुका? कशे किलो दिता ते? कशे किलो दिताले? कशे किलो दिता लोक? वयल्यान हाडून घालतले 5 रुपया 4 रुपया रेट आसता तेची. 5 रुपया रेट आसता बरोबर काय ना? म्हणजे ताका आमी म्हयन्याक एकटो शेतकार कितले पयशे दिता? म्हयन्याक बरोबर मरे? वर्सा हांवूच तांकां 10 लाख रुपया फारीक करता. म्हाजी डेरी आहा बऱ्याच जाणांक खबर आसची ना. कुडण्या गांवांत ताका खबर आहा पळय तो जाणा तो दूदकार म्हणून ताका सांगलें हांवूय दूदकार. म्हाजी स्वताची डेरी आहा. आमी वर्साक 10 लाख रुपया फारीक करता कर्नाटकाक. कित्याक? फक्त फॉडर हाडून घालपाक. ते जर आमच्या लोकांनी लायले जाल्यार 10 लाख रुपया कोणाक मेळटले? आमच्या लोकांक मेळटले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगांव उपरांत किंग मोमो कार्निवलाचो फौजफाटो घेवन वास्को कार्निवलाक लोकांचो बरेपैकी प्रतिसाद. मांद्रें कार्निवल. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.